नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय म्हाका दिसता सगळ्यांक पेपरांनी वाचून टीव्हीचेर पळोवन खबर आसात, पण त्या विशयांचेर सविस्तर चर्चा जावप, ताची वेगवेगळी तासां समजून घेवप इम्पॉर्टंट. आनी आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. किशोर नायक गांवकर, जोयल आफान्सो, पांडुरंग गांवकर, वेलकम. आनी एक पयलो विशय म्हाका दिसता जाचो गोंयभर चर्चा चल्ल्या ती दोन कारणां खातीर चल्ल्या. एक, सनबर्नाचेर जो हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली ताजेर ती ऑर्डर नेमकी कितें, ताचे परिणाम कितें हें समजून घेवया. आनी दुसरें, अजून हे कांय जाण पास सोदतात, सो तो दुसरो भाग. सो जोयल, आय विल स्टार्ट विथ यू. वेन यू रेड दॅट ऑर्डर, व्हेरी स्ट्रॉंग इंडायटमेंट, what are the biggest takeaways and what administration needs to do now post that order? See, I will not go into the details of the order. Order म्हणल्यार एक सारी आसा की last year what was held, they said it was completely illegal. पयले सुवातेक. पण प्रमोद, every year this is happening. Why this is happening is a matter of concern. आणि एवरी टायम अशें जे पयलेच परमिशनां कोण म्हणटा परमिशनां दिवंक ना दिला आनी फायनली इट गोज टू कोर्ट इंटरव्हिन्स. पूण तेंच सर्कल कंटिन्यू जाता. एवरी इयर वी आर गोईंग थ्रू द सेम सर्कल. नाव द क्वेश्चन रायट नाव इज अबाउट सनबर्न जातलेंच म्हणून आतां जालें न्हू क्लियर. 28, 29, 30th, 31st तरी जावचें ना. बट द लार्जर बेनिफीट, आता प्रश्न आयला तसो की वेदर इट विल बेनिफीट गोवा इन सम वे. वेन वी आर एट द पीक ऑफ हांवें लास्ट टायम हांवें तशेंच म्हणिल्लें की वेदर सनबर्न इज गोईंग टू बेनिफीट गोवा इन एनी वे, आनी एक हें जाल्लो की वेदर द लोकल पॉप्युलस वीच इज देयर, लोकल स्टेक होल्डर्स, आर दे गोईंग टू बेनिफीट ऑर आर दे गोईंग टू लूज बिजनस बिकॉज ऑफ सनबर्न. इफ दे आर गोईंग टू लूज बिजनस फॉर सनबर्न, देन आमकां कसलो फायदो तेजो सनबर्नाचो. सो आतां एंटायर फोकस फ्रॉम द कोर्ट, रुलींग कोर्टान खूब गजाली काडल्या. हें जावचें न्हू, सावंड 10 o'clock बंद जावचो, देन दीस ऑफिशियल्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड आमचे दुसरे ऑथॉरिटीज हॅव टू बी प्रेझेंट एट द सीन, मॉनिटर सावंड, ते सगळे गजाली बरे आसा. पण whether compliance will be followed, and if not, what are the consequences? Every time when the court, there is a breach of court orders, what is happening? कोण ॲक्शन घेता मागीर तेजेर, and what, who are the people who are responsible for this? So आमी हें आयकोपाक प्रमोद बरें दिसता की कोर्टान अशें सांगलें तशें सांगलें. The order will translate from paper to the actual ground. That is very disheartening when you see not only Sunburn, in so many other cases कोर्टाची ऑर्डर बरी आसता की अरे हांकां सारकें कोर्टान झोडून काडलें. But finally, what happens is we are coming back to the same thing. Court order should not be an academic exercise. It should translate into action. Very true. किशोर, आम्ही दर वर्सात तो सनबर्न नावाचो एक उत्सव जाला आणि त्या उत्सवाचे पयलीं आमगे किजिलां आसता पळय गांवांनी बिवांनी खूब फावटी कसल्या उत्सवाच्या टायमाचे पयलीं की दोन ग्रुपां मदीं किजिलां जातात, मागीर बश्यो तुगेली हमरी तुमरी जाता आनी मागीर कोण कोण कोर्टां वतात. अशें हें एक सनबर्नाचें एक मॉडर्न उत्सवाचें स्वरूप जालां सद्या. आनी तुमच्या शेजराकूच तो, सो तुका चड कांय विचारना, तूं डायरेक्ट सांग म्हाका. प्रमोद, हे म्हणजे एक वार्षिक किजील जाल्लेलें आसा सनबर्न. म्हणजे तूं जर फाटली म्हणजे सनबर्न सुरू जाल्ल्या पासून आतां मेरेन तूं जर पळयशीत, डिसेंबर म्हयनो सुरू जालो काय हे सनबर्नाचें किजील सुरू जाता. आतां जशें जोयलान सांगलें तशें की कोर्ट जेन्ना वेगवेगळ्या गजालींचो आस्पाव घेता, अभ्यास करता आनी एक डिसिजन दिता. आतां एक कोर्टान डिसिजन दिलें ते फाटल्या वर्सा जो सनबर्न जालो तो इल्लिगल. आतां इल्लिगल जर तो जालो जाल्यार ताका परमिशन कोणी दिल्लें, परमिशन दिवं ना जाल्यार तो कसो जालो, हेचेर कोण अकाउंटेबल प्रमोद? म्हणजे हेचेर मिनिस्टर अकाउंटेबल ना किंवा आमदार अकाउंटेबल ना, पूण जेन्ना परमिशनाचो प्रोसेस चलता ताका एक ऑथॉरिटी आसता न्हू परमिशन दिवपी, ब्युरोक्रेटीक एक्सरसाइज आसता. आतां मेरेन कितल्या जाणांक शोकॉज नोटीस गेली किंवा कितल्या जाणांचेर कारवाय जाली की फाटल्या वर्सा जो सनबर्न जालो तो इल्लिगल म्हणून कोर्टान जर थारायला जाल्यार तो जालो कसो, कोणी परमीट केलो, हांचेर कितें कारवाय जाल्या, कारवाय जावंक ना. दुसरी गजाल आनी एक म्हत्वाची, तुमी 28 ते 30 मेरेन ताका परमिशन दिलें, पूण सनबर्नाच्या वेबसायटीचेर किंवा तांच्या पोर्टलाचेर जशें गोवन वार्तान बातमी हाडली
अजूनही 31 तारखेक सनबर्न आसा म्हणून आहा. काल सांजे मेरेन आशिल्लें. म्हणजे मिडियान हे सगळे सांगून छापून काल घेवन काल सुद्धा दनपार जेन्ना मिडियान बोवाळ केलो, मागीर लिडर ओपोजिशन पार्टीनी बोवाळ केलो, ताजे उपरांत ते गायब जाले. ओके. अदरवायज काल दनपार मेरेन चालू आशिल्लें. म्हणजे कोर्टाच्या डिसिजना उपरांतूय जेन्ना आयोजक अशा पद्दतीन इतले बेफिकीर 31 तारखेक परमिशन नसतना त्यांच्या पोर्टलाचेर ते रावप, कोणाचे खुस्तार काय म्हणटा? कोणाच्या खुस्तार, हय. हो खुस्त आसा न्हू प्रमोद, हो खूप इम्पॉर्टंट. कारण हो खुस्त जेन्ना मनीस व्हडल्या व्हडल्या पॉलिटिशियनांक विकत घेतात पळय, विकत घेतल्या उपरांत जो मनीस विकत घेता त्याच्या हेतून जे एक हें चलता, एक मस्ती म्हणटात ताका, मद, ताका सारको शब्द गोंयचो म्हणटा तो मद, जो मद असता पळय तो मद हो ह्या प्रकारांतल्यान आमकां दिसून येता. पांडुरंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न. म्हाका तो खूब बरो दिसलो तो पळय की इल्लिगलिटी जाली हें आज कोर्ट सांगता. कोर्टान तर सगळें पॉयंट बाय पॉयंट खंय खंय इल्लिगलिटी जाली ते नमूद केलां. वॉट इज द गॅरंटी की ज्या मनशांनी पोरूं ही सो कॉल्ड इल्लिगल परमिशन्स दिल्ली त्याच मनशांनी ओनू सन्मानाक परमिशन दिल्ला, त्याच मनशान दिल्ले आसपाक शकतात. बरोबर बरोबर. कारण ते डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन जे असता, म्हणजे ते जिल्हा प्रशासन जे असता तेच ऑफिसर असतात. करेक्ट. ते कधी वेगळे नसतं. आणि मेन हे जे दिवपी जे असतं परमिशन ते जिल्हा प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन जो असतं तो. सो पयली फावट म्हाका दिसता की आमी कोर्टाक थँक्यू म्हणपाक जाय गोंयकारांनी की प्रमोद 2007 सुरू जाल्लो सनबर्न, 15 मेरेन गोंयांत जालो, मागीर कांय वर्सां पुण्याक जालो, परत बॅक टू गोवा आयलो. खंयच्याच सरकारान ताका केन्नाच जाप विचारूंक ना की तुमी बाबा टिकेटी विकता कशो, जागो फिक्स जावच्या पयलीं तुमकां जागो दिलो कोणी भाड्यान, तुमी परमिशनां घेतली, फायर ब्रिगेड पुलीस कोणाची घेतली परमिशनां, कांय ना, तरी तुमी 5-6 म्हयने पयलीं टिकेटी विकता. मिडिया हेजेर बरयता, ऑपोजिशन हेजेर बोवाळ घालता, पूण फाटल्या 15 वर्सान केन्नाच सनबर्नवाल्यांक सरकारान जाप विचारूंक ना की तुमी हे अशें इल्लिगल कित्याक करतात काय म्हणून. तुमकां करपाक जाय तुमी परमिशन घेवपाक जाय. सो ही इल्लिगलिटी चलत आयिल्ली. आनी प्रमोद आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 27 म्हणजे स्टेज बी घालून कोट्यांनी रुपया खर्च करून स्टेज बी घालप, आनी ते एरियन सगळ्यांक ती जी बॅरिकेड्स बी आसता ताका कोट्यांनी रुपया खर्च, एक आनी 2 लाख रुपया अशें न्ही, ते 1-2 कोटी बीन न्ही, क्रोड्स ऑफ रुपीज. नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलचे डीजेस जे असतात ते सगळे लायनअप जातात, त्यांची सगळी बुकींग सगळी ठरता, वर्सभर पयलीं हे सगळें जाता. आनी 27 डिसेंबराक परमिशन तांकां मेळटा. ही आमच्या गोंयची हिस्ट्री. सो म्हाका दिसता कोर्टाक आमी सगळ्यांनी थँक्यू म्हणपाचें की कोर्टान पयली फावट सांगलां की एक अशी कमिटी तयार करा, एक असो सिस्टम तयार करा, जी सिस्टम हेज्या फुडें असल्या सगळ्या मोठ्या इव्हेंटाची जे प्रपोजल्स आसा ती अप्रूव करतली. आनी जबाबदारी हाडून जशें आमी उलयता ते डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर जो आसता, जिल्हाधिकारी जो आसा, कलेक्टर, तेचेर सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, SP आनी मेंबर सेक्रेटरी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी डेप्युटी कलेक्टर कन्सर्न एरियाचो, ह्या लोकांक जशें आमी उलयला इतकी वर्सां त्याच लोकांक कोर्टान पॉलिटिकल कोड ना भितर ह्याच 4 लोकांक हाडलेले आसा. तेंच्या अंडर सब कमिटी जातल्यो हेज्या फुडें. आनी हेज्या फुडें ह्या इव्हेंटाक परमिशन म्हाका दिसता हेज्या फुडलें जें आसा न्ही तें लिगल प्रोसेसान बरें जातलें अशी आमी अपेक्षा दवरया. कारण कोर्टाचो वॉच आसा तेजेर. हाज्या पयलीं जे इल्लिगलिटी जाल्यो म्हणजे कोर्टान म्हटलें की फाटल्या वर्सा तो इल्लिगल जालो एक परमिशन दिलें म्हणून. खरें म्हटल्यार सरकार काय करचो ना ह्या विशयाचेर, कारण आपल्याच पांयार कोण फातर भरूंक येतलो. सो कोर्टानच समजा डायरेक्शन दिल्लें की फाटल्या वर्सा जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ताचेर कितें तरी एक्शन घे म्हणून, जाल्यार ती जावपाची. पूण जाला सगळ्यांक कोर्टान सांगलें न्ही की फाटल्या वर्सा जें घडलें तें इल्लिगल म्हणून. जालें तें सगळ्यांक कळ्ळें आमकां इल्लिगल म्हणून, पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवचो ना आनी कोण कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवचो ना जबाबदारी अशें म्हाका दिसता. एक पॉयंट येता तो येदो व्हडलो इव्हेंट जेन्ना एनीवे डिसेंबराचे लास्ट 2 वीक तरी गोंया भितर गर्दीच आसता, ट्युरिस्ट येतातच येतात. एक खूब फावटी आज कोर्ट सांगता की अशे इव्हेंट बाबा करप, केन्ना करप, कशें करप हाजे खातीर एक यंत्रणा घालात म्हणून. दुसरो जो विचार आयला की बाबा ह्याच 15 दिसां भितर हाडून तुम्ही सगळे इव्हेंट कित्याक घुसयतात, वाय कांट यू स्प्रेड इट इन द मे बी फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर आफ्टर इफी फेस्ट बिस्ट जातकीर तुमच्यानी सनबर्न कित्याक घेवपा येना, वा इतली व्हडली इव्हेंट कित्याक घेवपा येना. वॉट डू यू थिंक? कारण पांडुरंगान बरें सांगलें प्रत्येक वर्साक 28 तारखेक इव्हेंट आनी 27 तारखेक परमिशन. आमी आमचेच नाक कापून घेनात. Pramod, this we had discussed last year बी म्हणशीत आमी ते डिस्कस करता म्हणून परत last round table we had discussed this, but परत हांव म्हणटा कितें की yes, from the government side or from the state side it should have been either maybe late November or maybe early December तेन्ना मंदर आसूंक जाय आशिल्लो, or maybe possibly January. See, सनबर्नाक जो लोक वचपाचो आसा तो वयतलोच.
it is not because of Christmas they are going for or maybe the New Year festivity they are going for sunburn. जो लोक जो sunburnaक वचपाचो आसा तो वयतलोच तूं Januaryक दवर काय Novemberan दवर. So what is the urgency of or what is the need to have this during this peak season? इतले तुम्ही आमी इतले हें आसता गर्दी आसता हिंगा गोंयांत आनी तुम्ही आनीक मॅस करून उडयता सारके. पर डे द फुटफॉल देअर वूड बी अराउंड बिटवीन 7,000 to 10,000 people there. आणि ताच्या मुखार वचून आता 31 तारखेक दिवप काय ना हाजे चर्चा करताले मी. हय so that is very valid point where we need to deliberate where we can give this kind of big ticket हांव events. नोव्हेंबराक तुमी डिसेंबराच्या सेकंड वीका करात. Yeah, but rather than doing it in third week or the last week of December. But on the other side, when a big event like this is coming in, they will try to milk it to the best possible So time. that is in the interest of the organizers. Organizers. I am bothered about the interest of the state and people. That Pramod, our state or our political leadership or department or somebody has to take accountability for when we have to give permission and when we should not give permission. If you are saying that this is free for all and free anytime, then they will The grab High all Court those- order certainly says so. Yeah, High Court order has put so many restrictions in place. So many questions have been thrown at the event. Not only now, earlier also. But म्हाका दिसता तितलोच टायम हांवें सांगला ते भाशेन की on that particular now the state government has said that we'll form a panel to monitor expert panel आणि जे कितें म्हणटा ते panel. But let us see, as Pandu has said, that we can hold a hope whether things would be better next time, whether there would नेक्स्ट be. टाइम आता ह्या हायकोर्टाच्या आता ऑर्डरीच्या उपरांत उपरांत. ह्या आता हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत आता जे जाता इव्हेंट Next तो year. तरी सारको जाता जाल्यार पळोवया आता जाता आता जातो जाल्यार पळोवया. पूण सपोज आय एम जस्ट सेइंग टेंटेटिवली इफ थिंग्स गो रॉंग दिस टायम, सपोज इफ 10 o'clock इज द डेडलायन. लास्ट टायम किशोरान बरें म्हणलें की सनबर्न आनी धांक बंद चालू जावंक जाय आशिल्लो म्हणलें. हय सो सपोज हांव म्हणटा कितें टायम लॅप्स जालो आनी वयल्यान 10च्या मुखार गेलो, 10:30 1:00 गेलो. Or maybe there are narcotics is not allowed, but it's an open secret. No. So whether there is some kind of a casualty there, narcoticature कोण तरी एक पाटी जाल्ले Which has happened in the which has past. happened in the past. So who is responsible for all these things? Are we going to hide these things and say no, it is not because of किशोराक लास्ट टाइम हांवें विचारिल्लें की 10 सुमार सनबर्न बंद करपा जाता काय म्हणून. आता हांव ताका आनीक प्रश्न विचारता. सनबर्न 55 डेसिबल्साचो साऊंड दवरून सनबर्न करपा जातलें. प्रमोद ह्यो सगळ्यो गजाली ऐकल्या उपरांत एज अ जर्नलिस्ट स्वताची लज दिसता प्रमोद. म्हणजे कितें पळय एके वटेन हायकोर्ट तांकां सांगता तुमी कमिटी काडा, मॉनिटर करा साऊंड पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे थंय मनीस हजर जाय. 10 म्हणटा तो सनबर्न बंद जातलो. तुका सांगता एक वेळ तो लेट जायसर चालू उरतालो पळय तो बऱ्याक पडटालो. 10 सनबर्न बंद जावप, म्युजीक बंद जावप, तो जो फ्लो थंयसून जो 10 सुट्टलो पळय मॅस जातले मॅस. तो थंयसून डिस्बर्स जाल्या उपरांत तो लोक 10 सुमारूच जेन्ना ती सिस्टम डिस्बर्स जातली तेन्ना आनीक मॅस जातले. एक जाली गजाल. दुसरी गजाल ह्यो सगळ्यो गजाली प्रमोद आयकतकूच बरें दिसता मनाक. 10 म्युजीक बंद, थंय पुलीस आसतले, 55 decibels. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हे आसतले, 55 decibels, ड्रग्स घेवपाक मेळचे ना, आनीक करूंक मेळचे ना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी खंयच्या जगान वावरतात पळय तेच कळना. म्हणजे आमी सांगून सुद्दां आनी कोर्टाची चूक ना, कारण कोर्टाक निमणें हेच सांगपाक जाय न्हू. कोर्ट कायद्यान वता. तुका सनबर्नूच नाका अशें कोर्ट म्हणूंक शकना. करतात जाल्यार ह्यो सगळ्यो करता जाल्यार कायद्यान करा. सो हे सगळे जर परिस्थिती पळयत आनी आफ्टर ऑल प्रमोद आमी म्हणजे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांक लागून सरकारी मशिनरीचेर जो प्रेशर येता पळय, पुलीस, ट्रान्सपोर्ट, फायर सर्वीस ह्या सगळ्या कांयच करूं शकनात ते. फाल्यां कितें जालें एक्सिडंट आतां एक तर मुख्यमंत्री म्हणटा स्पेशल काळजी घ्या, ह्या नवीन वर्साच्या डिसेंबरान मातशी सावकाश गाडयो चलया, हें करायचं. तुमी सिस्टमूच जर अशी तयार केल्या हांव सुद्दां एक पाळटा. रेंट कार बी दिसली न्ही हांव डायरेक्ट गाडी 20चेर हाडटा. तूं वच बाबा, तुका जाय तसो वच, तुका जाय तुजोच रस्तो. तुम्ही एनवायरमेंट म्हाका दाखोवपाची इच्छा ना की हांव गोंयकार, तू रेंट कार घेवन आयला. तुम्ही एनवायरमेंटूच अशें क्रिएट करता हय. की कोणूच खंयचीच यंत्रणा त्याच्यावर कंट्रोल करू शकना. एक आता पॉयंट आसा. सी वेन वी से दॅट आतां पळय सगळेच हें जातलें किओस जातलें आनी कशें म्हणटा न्हू, देर इज एनदर आर्ग्युमेंट की आमचो जो लोकल आसा न्हू, लोकल
तोच सेगमेंट जसे एंटरटेनमेंट सेगमेंट वील ऑल्सो बेनिफीट म्हणटा एक सेक्शन म्हणटा कसो बेनिफीट जातलो आतां पळय सनबर्न 10 बंद जालें ओके आतां एक तूं वॉर्म अप जातलो तितले म्हणसर वचून थिंगा तर तुजें म्युजीक करून तूं वॉर्म अप जातलो अ पार्टी गोवर वील नॉट गो होम तुम्ही बरोच अभ्यास केला ह्या पार्टी गोवरांचो the party goer 10 o'clock is not a time for him to go home because his mind is आनी खंय वतलो तो वतलो आनी सगळे नॉर्थ गोवन ते बेल्डार ते हें आसा नायट क्लब आसा तितून वचून घुसतलो म्हाका पॉझिटिव्ह थिंकिंग मागीर तेंच कळ्ळें जयल हांव म्हाका कांयच प्रश्न ना तो घुसपाक घुसल्या उपरांत कितें करतलो पळय ते इम्पॉर्टंट आनी तूं म्हणटा तो 10 मेरेन अकस्मात भायर सरून घुसतलो 10 मेरेन जेन्ना तो अकस्मात भायर सरून घुसतलो अशें म्हणटा तूं 10 मेरेन जेन्ना तो सनबर्नाचें म्युजीक त्याच्या कानान भरतले पळय मागीर मागीर तो जेन्ना घुसतलो. घुसतलो पळय तेंची वाट लायतलो म्हाका पांडुरंगाक मुद्दम विचारपाक ह्या दिसांनी रेंट कार बी दिसतकीर जेन्ना ते येतात आनी तुका सामके लागींच्यान तुका कट मारून वतात तुजी मनांतली भावना कितें आसतात सारक्यो म्हजी भावना हांवें तुका सांगल्यो हांव डायरेक्ट गाडी 20 किलोमिटर पर वराचेर हाडटात तांकां सांगता तुमी वचात तुमकां जाय तशें वचात आमकां सोडात म्हणून काय उपाय ना तेका प्रमोद अशेंच चलुया म्हणटा तूं हय आतां हांव जेन्ना कमी कोणाक कोस्टल बेटान वयता बीन पळय सगळे कडेन त्योच गाडयो आनी ते जे तरेन चलयतात गाडयांनी सो ते इवन आमी महाराष्ट्रान बी पळयलां की लेफ्ट सायडीन बी घुसप ते तेंची पद्दत ती गोंयांत ती पद्दत तशी ना हय आमी रायट सायडीन काडपाच्यो गाडयो जाल्यार ते खंयच्या सायडीन घुसतात तांकां तशे रुल्स बी काय लागना सो ते हांगा फॉलो करतात आनी म्हणून चडांत चड ती एक्सिडंट जाता पळय रेंट बायक आनी रेंट काराची ती कारण हें तांकां शिस्त ना आनी तांकां गोंयांतली सिस्टम खबर ना गोंयकार कशें चलयतात गाडी ते गोंयकार चलयता अशें न्ही ते नॉर्मल सिस्टम ते गाडी चलोवपाची काय पूण ते आमी चडशा राज्यांनी पळयलां ती खंयच्या सायडीन तांकां लागना. सवय आसा हय. तांकां ते हांगा तेच फॉलो करतात खंयच्या सायडीन घुसोया म्हणटा एक जस्ट टू मेन्शन हियर की बरो एक मनशान दिल्लीचो मनीस तो गोंयाक ऑन एंड ऑफ येता ताणें एक बरो फेसबूक पोस्ट बरयल्लो कांय दिसां पयलीं व्हेरी शॉर्ट सांगता आनी इट वॉज अ लॉंग फेसबूक पोस्ट बट ताजो क्रक्स सांगता नाल्यार आपूण गोंया येतकीर आपल्याक कितें जाणवलें की गोंयकाराक म्हणपा लागलो येतना वतना हॉर्न वाजोवपाची संवय आसना बेश्टेच खंय तरी रावले पॅक 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 केलें आमी करना आमी रावतात मुखार गाडी हीच जाली आमी वतात आमी बेश्टेच हॉर्न वाजोवपाक लागना आनी तो म्हणपाक आपल्याक आपूण दिल्ली सावन जेन्ना गोंयाक आयलो गोंयच्या रस्त्याचेर गाडी चलयता आसतना आपल्याक प्रकर्शन जाणवलें की अरे हांगा तरा वेगळी आहा बेश्टोच लोक येवन तुगेले पॅक 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 करून वाजयना आनी जे वाजयताले ते सगळे रेंट कारवाले आशिल्ले म्हणून so he made a very nice observation. He said ki if you are going to Goa, understand that people of Goa live in harmony with nature. They live a very peaceful life. Try to be that म्हणून. Don't try to behave the way you behave in your own state or in your own locality. And बरो Facebook post बरयल्लो. On that note, आमी दिल्ली या. काल इंडी अलायन्साची मिटींग जाली दिल्ली. दुसऱ्या विशयाचेर या आता. सारकें आमी डायरेक्ट रेंट कार घेवन डायरेक्ट गेले दिल्लीच या कळ्ळें तुका सो ह्या मिटिंगेचें स्वरूप आनी ह्या मिटिंगे भितर जाल्ली डिसिजन्स जर पयली जॉयल आमी फाटली 2 रावंड टेबल जी गजाल उलयतात ती खरी जाता तशी दिसता काय फुट जाता तशी दिसता इन वॉट कॉन्टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट म्हणजे तांगेल जाता ना आता घर बांदया म्हणटा ते घर बांदया म्हणटा कोण तरी चिरू हाडटा कोण सिमीट हाडटा काय फक्त तुगेले प्लॅन कसो करपाचो हांगा बेडरूम आसतलो हांगा हॉल आसतलो हाजेरूच चर्चा चालू आसा अजून चिरे सिमीट हाडटा दिश्टी पडटा तुका yesterday they had proposed Kharge as their prime ministerial face हय पहिले पार्टीक सो ममता बॅनर्जीन प्रपोज केल्ले बट कार्गे हिमसेल्फ हॅज सेड दॅट ते मागीर पळोवया आतां पयलीं सद्याक हें मुखार व्हरया म्हणून आतां जातलें जावचें ना तें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इवन एट दीस स्टेज जे भाशेन हाव BJP इज गोईंग हेड आतां पळय इलेक्शन मे म्हयन्याक 141 MPs have been pushed out and are totally out of the entire winter session. Yeah. Unprecedented. So तितून भितर कळटा की there is every possible move to silence this opposition. So आता how the opposition is going to bounce back and how they are going to come together is going to be very very crucial. Otherwise अशेंच तर हें जालें स्प्लिटां जालीं एक फॅक्शन तर भायर सरलो आपूण ओगी रावलो आनी कोण एकटो ओगी रावलो तशें तर जावचेंच ना. दे विल हॅव टू पुल देयर स्लीव्स अप
show that unity. एक गजाल म्हाका दिसता इट वॉज किशोर व्हेरी स्मार्ट स्ट्रॅटजी फ्रॉम दी अदर पार्टीज की काँग्रेस सदांच आपण बिग ब्रदर कशी बिहेव करता इलेक्शन हरू पण बिहेव करतना ते बिग ब्रदर कशें करतात. सो काल फर्स्ट टायम तांणी सांगलें दॅट यू कॅनॉट जस्ट बिहेव लायक बिग ब्रदर, यू हॅव टू ऑल्सो एक्ट लायक अ बिग ब्रदर. आणि जेन्ना ते तांची दारां व्हरून दवरलें तेन्ना ताणें अकस्मात आंग काडलें. सो ह्या कडेन तूं कशें पळयता? तू रेंट बायका वयल्यान डायरेक्ट आमी दिल्ली या म्हटलें ही परिस्थिती आता सध्या इंडियाची जर तू पळयशील जाल्यार रेंट PM अशी परिस्थिती जाली. कारण PM कोण जावचो हाचेर तेंचे पयलीं एकमत जायना. आतां खरगेक तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टरियल फेस अशा पद्दतीन तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. गांधी थंय आसतना राहुल गांधी इज नोन टू बी द लिडर ऑफ काँग्रेस आणि मोदी वर्सीस राहुल अशा पद्धतीचे एक चित्र तयार करून करून थकली काँग्रेस. 2 इलेक्शनां जाली तेतून काय तांकां यश येना. आणि खरगे स्वता थंय राहुल गांधी वयर आपलो लिडर आसतना प्रायम मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट म्हणून स्वता एक्सेप्ट करप हें शक्यच ना. हेच प्रमोद मुळान आयज ऑपोजिशनाच्या फेल्युअराची कारणां कितें आसात तर ही कारणां आसात जी कारणां सगळ्या आमच्या भारतांतल्या लोकांक कळटात पूण अजून हांकां कळनात. ही परिस्थिती जाल्या. जर तशें जाता एकमत जर तेंचे खंयच्या तरी एका कॅन्डिडेटाचेर जर जाता आणि खरगे सारको मनीस सुद्धा जर प्रायम मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट म्हणून जर ते फोकस करतात किंवा जर सिलेक्ट करतात जाल्यार ती बरी गजाल. पूण जावंक जाय. तूं म्हणटा कोणाक तरी कर पण कर कोणाक तरी कर. कॅप्टन कर. टीम काडूंक ना तूं अजून. फायनल मे म्हयन्यात जावपाची जाली. तेंची टिमूय सिलेक्ट जाली तेंचे प्लेयरूय सिलेक्ट जाले. आता प्रॅक्टीस तेंची सुरू जाल्या जाल्यार हे अजूनय बसतात टीम कशी करया कोण कॅप्टन टीम कशी करया न्ही टीम करया काय नाका. ह्यूज डिफरन्स बिटवीन टीम कशी करया आनी टीम करया काय नाका. सो ह्या सगळ्या घटकांक पाठिंबो दिवपाची मानसीक तयार केलेली लोकांची कितें अवस्था आसतली तिची. अरे बाबा करा एकदा टीम आमकां तुमकां मतां घालूंक जाय. लोकांच्या मानसीक अवस्थेची तूं उलयत नाका कळ्ळें तुका. तांच्याच मानसीक अवस्थेची पयलीं उलोवया. पांडुरंग बाब ही जर परिस्थिती पयली ही टीम ते म्हणटात आमी एक घर बांदपा जाय पण तुका कोणी चिरे शिमीट हाडटना दिश्टी पडटा काय अजून पर्यंत तो कागदावेलो प्लॅन घेवन बसल्यात. हांगा बेडरूम करया हांगा हॉल करया हांगा किचन करया ताजेरूच आसा सद्या. एक 2-3 पद्दतीन ह्या गोश्टी कडेन आमी पळयता. म्हणजे हांव जाल्यार पळयता ही पयली गजाल म्हटल्यार पयर ज्यो 5 राज्यांच्यो निवडणुको जाल्यो तेतून काँग्रेसीन हे जे घटक पक्ष आसात 27-28 पार्ट्याचे काल एकठांय आयल्ले तांकां वांगडा घेवन वचपाक जाय आशिल्ले. कारण 5 म्हयन्यांचेर लोकसभेची इलेक्शन आशिल्ली. थंय तेंच्यान तशें करूं ना. थंय एकला चलो रे म्हणून गेले आनी सगळे आपापले हे घेतले आनी अड्ड्यार घेतले सगळे तसान पडले. ओके. दुसरो पॉयंट असो तरेन पळयता की नितीश कुमार शरद पवार ममता बॅनर्जी असे काही लोक आशिल्ले राहुल गांधी आशिल्लो. सडनली खरगेचें नांव ममता बॅनर्जी सजेस्ट करप हेज्या कडेन एक राजकीय हेतून पळयता हांव की तेंच्यांनी राहुल गांधीचे कडेन जायना अशें दिसलां. 5 राज्यांतले रिजल्ट पळयले तूं नाका बाबा सांगलें अशें का अशें नाका परत. कारण हे 2 लोक राहुल गांधीच्या विरोधात काम करपी ममता बॅनर्जी आनी अरविंद केजरीवाल ते सडनली त्या मिटिंगेत नांव सजेस्ट करतात की खरगे हो दलित फेस आनी बरो लिडर पूण तो कर्नाटका पुरतो. कळ्ळें तुका. सेंट्रल तो कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्लो एक. बेसिकली हांणी कितें सांगलां राहुल गांधी नाका आनी कोणूय चलता. एक अशें तरी आसपाक जाय की राहुल गांधीचे हे करपा खातीर म्हणजे ताका कमी दाखोवपा खातीर खरगेचें नांव तेणें काडलें अशें येता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका हेका आनीक वेगवेगळे कंगोरे आसातच ना अशें न्ही. कारण हे जावपाचें ना प्रमोद. आतां आमी जे तरेन पळयलां की हे 28 पार्टी एकी कडेन येयल्या ते म्हाका दिसना की हितून की शिजतले म्हणून. कारण नितीश कुमारान लालू सुद्दां काल उठून गेले. कारण लालू ठरवून येयल्लो की नितीश कुमाराक आपूण कोऑर्डिनेटर म्हणून हे करतलो समन्वयक जो आसा हे सगळ्याचो तो करतलो म्हणून. ते कांयच कालच्या मिटिंगेन जावना. भलतंच कितें तरी प्रकरण फुडें आयलें आनी तेतून खरगेची रिएक्शन अशी आशिल्ली की पंतप्रधान पदाचो उमेदवार मागीर पळोवया पयलीं आमकां इतकी जागो काडपाक जाय सीट काडपाक जाय. एक मॅच्युअर स्टेटमेंट तेजो आशिल्लो. पूण खंय तरी हें नाटक भितरल्या भितर चल्लां काय कितें जी काँग्रेसीकूच सोंपोवपाचें अशें म्हाका ह्या सगळ्या घटने वयल्यान दिसता. ह्या इंट्रस्टींग पॉयंटाचेर आज आमी थांबतात. 2 म्हत्वाच्या विशयांची आमी चर्चा केली. वर्स सोंपपा पावलां. घडये फुडलें रावंड टेबल आसा तें किशोर आमी ह्या वर्साचेर करया. 2023 कशें जालें हाजेर फुडलें रावंड टेबल करया. पूण आज इतल्याचेर थांबतात. किशोर, जोयल, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.